पाठ 9 मानकुराद. हांव तुमचो इश्ट, फळांचो राजा मानकुराद आंबो उलयतां. म्हजे वरीच म्हजीं आनीकय भावंडां आसात. तातूंतले कांय नामनेचे आंब्या प्रकार म्हणल्यार आफोन्स, फेर्नांद, मुसराद, कोशत, शावियर, मालगेज, मांगीलाल, केसर, भिस्म, तोतापुरी, पायरी, करेल आनी घोटां. आमच्या झाडाकूय आंबो म्हणटात. ताचेर आमचीं फळां पिकपाक लागतकूच सरभोंवतणी ल्हान ल्हान भुरगीं उमेदीन जायतीं गितां म्हणटात. देखीक, यो रे वाऱ्या रानांतसून, आंबो उडय म्हाका देठांतसून. वारो येयलो रानांतसून, आंबो पडलो देठांतसून. गोड गोड आंबे आमी खावया, आंब्याचीं गितां आमी गावया. तरेकवार आंब्याचे आपले अशें खाशेलेपण आसता. तांचे रंग, रुपां, आकार आनी गोडसाणय वेगवेगळी आसता. पूण लोक म्हणटात, सगळ्यां मदीं मानकुराद तो मानकुराद. म्हजो रंग, म्हजो आकार आनी म्हजी गोडसाण ही आतवीच. देखून फळां भितर हांव सगळ्यांक आवडटां. म्हजी रूच लोकांचे जिबेर उरता. म्हजी गोडसाण आनी म्हजें रंगरूप हाका लागून बाजारांत सगळ्यांत चड मागणी म्हाकाच आसता. आमचेर म्हणल्यार आंब्याचेर लोक तरेतरेन ताव मारतात. कांय जाण आमच्यो शिरो करून खातात, कांय जाण साली काडून खातात, तर कांय जाण साली सयत आमकां खातात. जाल्यार कांय जाण तर आमचो रस काडून पियेतात. ताका ज्यूस अशें म्हणटात. आमी तन्ने आसतना आमकां तोर वा आमली म्हणटात. ल्हान ल्हान तोरांच्यो बऱ्यो बारीक शिरो करून मिठाक लायतात. कांय लोकांगेर वर्सान वर्स तोरांचें लोणचें घालतात. तेच भशेन तोरांची सुरबूस उड्डमेथी करतात. आंबट तीख चटणी करतात. आंबट गोड सरबत भशेन पन्हें लेगीत करतात. आमच्या काथ्याचीं सोलां घालतात. सोलांचो सार करतात. आमी पिकले उपरांत आमचो हालवो, साठां आनी आमरसय करतात. गोंयांत चड करून मुसराद आंब्याचो मुराबो करतात. आमकां खावपाचे जायते फायदे आसात. आमी तुमकां आनी जीवन सत्वा दितात. तुमचे दोळे बरे दवरतात. देखून आमी पिकतकूच आमकां पोटभर खायात आनी झाडार पिकता तेन्ना आमकां झाड पिके, अमूर पिके वा कुमेट पिके अशें म्हणटात. तेन्ना आमची रूच आगळीच आसता. आमकां काडपाची एक खाशेली पद्दत आसा. चड करून मानकुराद, आफोन्स हाचे सारके कलमी वा गारफाचे आंबे काडटना अदीक जतनाय घेतात. आमी जून जातकूच आमकां कोबल्यान काडटात. शेलवण्यांत घालतात आनी अचलय सकयल देंवयतात. बरे करून धुतात आनी पुसतात. हारीन मांडून पिकपा खातीर मुड्याक घालतात. हाका आडयेक घालप अशेंय म्हणटात.
जशे जशे आमी पिकतात तशे तशे आमकां तणांतल्यान भायर काडून पांटल्यांत घालून विकपाक व्हरतात. आमचें आनीक एक खाशेलपण म्हणल्यार खावन जाले बरोबर आमचो काथो वा पारो फुकट वचना. तुमी म्हाका खायात, म्हजो काथो धवो फुल्ल करात आनी उक्त्या सुवातेर व्हरून उडयात. जून म्हयन्याच्या पयल्या पावसाक तो किल्लून येतलो. म्हजी रोपां कलमां लायात. फुडाराक सगळ्यां खातीर म्हजी फळां, सावळी, ताळो, पानां मेळून दी. आमचो सैम सुफळ गिरेस्त जावन दी. आमी एक एक रोपुलो लावया रे, आमी सैमाचें गीत हें गावया रे. आमी आंब्राय आमची भोंवया रे, आंबे खावन घटमूट आमी जावया रे. मानकुराद पाठाचे अर्थ पळोवया. रुचीन खावप म्हणल्यार आवडीन खावप. ताव मारप म्हणल्यार पोटभर खावप. शिरो म्हणल्यार बारीक कुडके. खाराक घालप म्हणल्यार मिठाक घालप. कातो म्हणल्यार आंब्याची पारी वा पारो. साठां म्हणल्यार आंब्याचो गरब वा रोस वा पल्प काडून ताटांत पसरोवन सुकयल्लो पदार्थ. झाड पिको म्हणल्यार झाडार पिकता तो. अमूर पिको वा कुमेट पिको म्हणल्यार अर्दवट पिकिल्लो. जून म्हटल्यार पिकूंक आयिल्लो. हारीन म्हटल्यार एका वळीन. किल्लून येवप म्हटल्यार रुजून येवप. रोपां म्हटल्यार रोपुले वा कलमां.